बा छप्पे इल्ले मीठगल गो काय मीठ ना गंतु आम्ही एक मग्गे फोन करण्यात इच्छे एक असलेंस अवे करताना केद्दोळे मीठ असाना साखर असाना पिसारगर गला म्हणून संच लेकाचो 3 मसल्यो दवरल्यात आणि तांतून 2 तिसकन घेता मागीर एक ते मजरा घालता मीठ गले गो हां हां माय गले हां आता समासा तुवें सांगलें न्ही गे माय गले समासा आता मीठ पळयलें मू आकाश मुंचे माय नाही नाही सासू माई हातलो तो उगडास केल्यार देऊन तेली दुका दोळ्यान वाव कितलो सोबीत आसा कलर नेक्स्ट टाइम आनी एक 2 डिफरंट कलर करून घ्यायचे बरें आसा ब्रँड जालो गो पेंट मारन एका सकाळी जावन पेंट मारू सुरू केलां घरांत इतलें काम आसा तुका दिसता गे घरच्यां काम कोण करता तेंच करून बसल्यार आतां मागण्याचो वेळ जालो मुरयेक फुलां पेटोवंक घालत वेगी घर नितळ कर गो करता पळय तें जायत माय संवसारांतली पिसांत स्त्री म्हळ्यार इस्त जायचे एका पायाकी पुरते घालूंक सोडून सुन हिचे कोण ऐकता मोरे हो गोळसिया जाणे गो प्राणी तळाई कर ना जाऊ ना समय काले ती केदाळा गेली पुन्हा आणि किती इंत सांगते कालचे माय कालचे आणि की काढून जाऊ ना काढता माय काढता काढ नसते काढ नसते वेगळी वेगळी नितळ कर ग या माय काले केले रिझाईन सक्कड ती आडपाय आता इल्ली मात्र तितलें कळा नंगे मुरी अदे तुका हांव सोबीत फुलां हाडून येता ओके सोबीत दिसता हा जालें नशीब म्हळ्यार तुजेंच म्हाका सकाळीं तावन राती न्हिदता पर्यंत आसा पळय ह्या मायच्यानच रावना काल करचें म्हणून कळना म्हाका एक आयडिया दी गी ह्या मायन आसा पळय कशें जाल्यार कर ना म्हजी शिमटी जायचे तशें कर हां लागाड काडचें गी ती प्रचिंतना दवर नाका लागाड काडचें प्रना मायक कितें लागाड काडचें लागाड काडटा तितली पाड माय नाही म्हजी दुसरी कालेच आयडिया दी हात पाय मोडून घालचे गी नाका बा नाका ते पातकान पुरो लोटून घाल नाका ही म्हाका एक सिंपलशी आयडिया दी तांतू माय सुने बरी सुनू माय बरी तशें जायचें वाव ही आयडिया बरी आसा ओके 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 हांव ट्राय करता वर्कआउट जायत न्ही ओके 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 तर हांव ट्राय करता जायत ओके बाय हांव खाली आयडिया दिली माय ऐकात न्हू ऐकात नाही कशें जाल्यार ऐकोनच्या बरी करीचें माय आय एम कमिंग माय
माय माय माय तुका ते उडास असा गे माय काल गो तू आणि आशा डान्स केले एक पुटी कॉम्पिटिशन हा होय होय ये कत्रिना म्हणून हा तशें सांग एक कॉम्पिटिशन येयला माय थांब तू असा पुढे सुनू माय जाता माय सुरू जाता काल म्हणताय गो सुन माई जाता म्हण ते म्हळ्यार हांव न्ही तू या माय हांव तुजे माय जाता तू म्हजे सून जा आज तर आमी प्रॅक्टीस केल्यार बरें करून वर्कआउट जाता तान तुम्ही ना आमी मेळटा गे माय बेस्ट सिलेक्ट जाल्ल्या जोडयेंक होय गे हा जायत तसं करूया तर या घडी येता न्हू हांव माय तू सून जायत गे जायत जायत पळया जिल्ली भितर वचून उदक काड गो हांवें उदाडी गे माय हांव माय तू सून बरें ऊन खूब जाल्लें जायत गे अशीच बुरशी शिकयची धर माई उदाक यें खालें गो गोबल्यार हांव पियेना काल गो म्हणताय गो म्हाका हांव हांव सासू माय वच गो ग्लासार धाडणे गो वच गो म्हाका बरी शिकयता आज सगळें काम करून रवयता धर माई ये कशें गो धुलाय सगळो चिकळान बुडला धर म्हाका उदक नाका बरें करून जडण पुसून दवर मागीर इल्लेशें तें वस्तूर आसा पळय तें पुरो फोल्ड करून दवर जायत गे जायत जिल्ली हे जिल्ली कान ऐका नंगी गो वेगी ये काल गो म्हाका नांव काड नापयताय माय माय हांव सासू माय तूं सून काले माय तूं फेल जाताय अशें केल्यार तुवें सुने बरेंच रावाजे अडे बरें करून जडण पुसो ताचे मागीर बरें म्हाका रांदून वाड आज नुस्तें काले करताय सांग हांवें कित्याक गो रांदिजे कितें गो म्हाका गो म्हूण सांगताय हांव तुजी सासू माय गोत्तू ना न्ही तुका अडे बरें करून रांदून वाड म्हाका आज आनी ते रांदच्या पयले आसा फुडें घर पुरो नितळ कर म्हाका इल्लेशें ओसीडी आसा गोत्ता न्ही ताचे मागीर तें कितल्यो वस्तू भितरच घालान सुकत घाला ते पुरा काडून फोल्ड करून दवर आनी ते मिसा घेतना घालताचे पुरा आयन मारून दवर जायत गे हांवें कित्याक गो करीजे तें पुरा तुजें कितें आतां पांय मोडल्यात गे म्हाका तूं माय जायनाका हांव तूं माय जाता सून हांव पयलें जाल्यां आतां तूं बरें करन हांगा सगळें नितळ आयपरा करन बरी करन मसले कडी करन रांद वचोन भितर तें म्हाका शिकयता माय कॉम्पिटिशन न्ही गे माय तुज्या कॉम्पिटिशना पुरो उजो घाल गो वचोन पुरा कामां कर भितर न्ही पुरा म्हजी सासू माय जावंक बैसारलां ते मुस्कार गी अरे माय खंय जाताय माय शे पुरो खमा करीचे गे पुरत्यान काल हिची न्ही जाली गो ती कितले म्हळ्यार ही जिल्ली बाय खंयचे वर्कआउट जावना सगळें काम हांवेंच करीचे गे ती म्हजी सून जावन रवाना गे म्हाका असले मंगळ आरती करून गेली ती पुरो गो पुरो तुजी आयडिया खंय गेल्यार आसा पळय हांवें एमकोंडाक वेचेत छे कितलीं कामां आसात करूंक एक माय वय गो मग्गी हाची आयडिया पुरा म्हाका गोत्तो ना गे ते म्हज्या लागीं गो गो करून उलयता
हें म्हजी माय जाता गे हांव सूण जायचें गे काम करून तांकां नातल्यानी तो शेण करचें वय जायत जायत दवरता हांव हाची सूण गे मारली शेंडी